येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख कुळायचे हेडलायन्स. लोलयेचे वाकडे न्हंयत पावसाची माती. कोंकण रेल्वेच्या कामा बोवाळांत उदकाचो इबाड. थळाव्यांनी ते खातीर WRDक धरले जबाबदार. साश्टी नावेलचे सरकारी शाळेत ना शौचालय. हर घर शौचालय येवजणेच्यो भोयो. भुरग्यांक करचे पडटात सैमीक विधी उक्त्यार. सरकारी घाळपणाचेर पालक फुर्योज. पाळोळ्या भाटये कुशीच्या शेडीक उजो. शेडीतले लाकूड आनी जळो लासून गोबोर. उजो पालोवपी जवानांनी आटापात हाडलो उजो. बिरेस्तारा गोंयांत पावू येता चक्रीवादळ. दर्यादेग वाठारांत हवामान विभागाचो हाय अलर्ट. नुस्तेमारी आनी मनरिजवणेची कामां बंद करपाचो सल्लो. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणच्या माशे लोलये वाठारांतले वाकडे न्हंयचे नशीबच फुटला काय कितें कळना. ही न्हंय काबार जावपाच्या मार्गार आसा. कोंकण रेल्वेच्या रस्त्या खातीर जेन्ना खणले तेन्ना न्हंय देगेर घातिल्ली माती पावसांत न्हंयत नेमली, जाका लागून न्हंयचो इबाड जाला. थळाव्यांनी ते खातीर WRD विभागाक दोश दिला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यातल्या माशें लोलये हांगासरल्या वाकडे न्हंयचे सध्या आतां नशीबच वाकडें जालां. कारण इतल्या खातीर ही न्हंय जे पात्र जे आसा ते पात्र आतां पूर्णपणे बुजपाच्या परिस्थिती कडेन पावला. मेन कारण म्हळ्यार जेन्ना गोंयांत कोंकण रेल्वे आयली, कोंकण रेल्वे खातीर जेन्ना तांच्यांनी रस्ते करपा खातीर खणले आनी ती माती जेन्ना सायडीन घातली ती पावसाच्या टायमार सातत्यान व्हांवन सकल आशिल्ल्या जलस्रोतांक आयली आनी अशाच तरेची परिस्थिती ह्या वाकडे न्हंयक जाली. ही वाकडे न्हंय जवळ जवळ 4 किलोमीटर अंतराची आसा आनी जवळ जवळ हाचेर 4 बांद आसा. जेन्ना ह्या न्हंयचें पात्र भरलें त्या वेळाचेर हांगासरल्या खास करून इरिगेशन डिपार्टमेंटान हाचे सातत्यान पळोवणी करून ह्या न्हंयचें हें पात्र जाग्यार घालपाक जाय आशिल्लें, पूण जालें मातशें उलटें. तांच्यांनी पयलीं अशा पद्दतीन जे कांय कडेन बांद घाताले ते आतां बांद घालपाचे सोडून गेले. हांगासर हें सिच्युएशन आसा उशी बांद लोलये हांगासरलें. ह्या हाका लागून परिस्थिती आतां इतली गंभीर जाल्लेली आसा की सायडीन जी शेतां करताले लोक ती शेतांय आतां पडंग दवरली. त्याच बरोबर ह्या न्हंयच्या दोनीकय पात्रांनी दोनीकय सायडीन सगळ्या कडेन झाडां वाडपाक लागल्या आनी ही न्हंय आतां पूर्णपणे नश्ट जावपाच्या धडेर पावल्या. कांय वर्सां फाटीं आमच्या लोलयांक एक गांडेबांद म्हण आसा, थंयच्यान एक वाकडी न्हंय म्हण ती आसा. त्या वाकडी न्हंयक 4 कडेन बांद घालताले बंदारा आनी बंदारा घातल्यान कोणाकच उदकाचो त्रास जायना आसलो. आज कितें जालां, कोंकण रेल्वे त्या वाटेन गेली आनी ती माती घेवन सगळे पुराय वाकडे न्हंय बंद पडली आसा. जर समज ती वाकडे न्हंय जर उस्तीत जाल्यार आमकां दिसता उदकाचो प्रॉब्लेम हेजे फुडें केन्नाय जावचो ना. आज खंयची डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा म्हणजे खास करून WRD नाका अशी कडेन काम करता. ज्या जाग्यार कोणा नाका थंय व्हळ दिवप, थंय व्हळ करप आनी हे अशें अत्यंत गरज आसा पळय थंय तें दुर्लक्ष केल्लें आसा. तर हांव अधिकाऱ्या कडेन मागतां, WRD कडेन मागतां की हे व्हळ जे आसा ते तुमी जाता तितले बेगीन ताबडतोब उस्तिवचे आनी फुडल्या वर्साच्यान हे 4 कडेन बंदारे घालचे. 4 कडेन समज बंदारा घायलो जाल्यार उदकाचो आमकां प्रॉब्लेम केन्नाय जावचो ना. सरकार म्हणटा पाणी अडवा पाणी जिरवा आनीक हो एक फक्त एक आयकोपाचोच नारो जाल्लो आसा. कारण जे आतां आमचे कन्सर्न डिपार्टमेंटान कांयच लक्ष घालना म्हणून आमचो एक लोलयेचो गांवभाव डेनीस फेर्नांडीस हाणें स्वताचे पयशे मोडून म्हाका दिसता एक लगभग हाफ किलोमिटर म्हणल्यार एक ताणें व्हळ उस्तिला आनीक म्हाका दिसता ते फुडल्या वर्सा तरी आमकां ताजे परिणाम बरो जातलो. तर हांव मागतां कन्सर्न डिपार्टमेंट आतां खास करून WRD आनी WRD जे अधिकारी आसा, काणकोण जे WRD अधिकारी आसा तेंचे कडेन मागतां तुमी जाता तितले बेगीन ह्या वाकडे न्हंयचेर लक्ष घालचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. अंदूचो कवी कालिदास पुरस्कार चित्रसेन शब्बा हांकां फावो जाला. फामाद कवी आनी साहित्यीक आदोगा संभाजीराव मोहिते हांचे हस्तुकी तांकां ते भेटयतले. ह्या निमतान संभाजीराव मोहिते हांची छत्रपती शाहू महाराजांची जीण सांगपी व्याख्यानां आयकपाची संदय मेळटली. ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान म्हायती दिली. गोमंतक साहित्य सेवक संघ आणि मिनेजिस ब्रिगेन्झा संस्थेच्या जोड पालवान ओणूची कोकण मराठी साहित्य परिषद पणजेच्या मिनेजिस ब्रिगेन्झा हॉलात जातली. ॲडव्होकेट संभाजीराव मोहिते आणि डॉक्टर गोविंद काळे मानाचे सोयरे म्हण हाजर आसतले. ताचेच हस्तुके ओणूचो कवी कालिदास पुरस्कार चित्रसेन शबाब हांकां भेटयतले.
19 जुनाक सांजे 4 वरांचेर कार्यावळ सुरू जातली. साहित्यिक रमाकांत खलपान ही माहिती दिली. तर आषाढस्य प्रतिमा दिवशी हा दिमाखाने कार्यक्रम होणार आहे यावर्षी सुद्धा. आणि ह्या उपक्रमाचे पाहुणे आहेत ॲडव्होकेट संभाजीराव मोहिते आणि डॉक्टर गोविंद काळे. संभाजीराव मोहिते हे कराडचे. छत्रपती शाहू महाराज यांच्यावर त्यांची 1000हून अधिक अशी व्याख्यानं आतापर्यंत झालेली आहेत. यावर्षी गोमंतकात त्यांची काही व्याख्यानं होणार आहेत आणि आपल्याला ते 19 तारखेला पाहुणे म्हणून लाभत आहेत. गोविंद काळे आपलेच आहेत, गोव्यातले आहेत. कालिदास पुरस्कार दरवर्षी आम्ही देतो. आपल्याला माहीत असेल की आजवर 16 कालिदास पुरस्कार, कवी कालिदास पुरस्कार कोकण मराठी परिषदेने दिलेले आहेत आणि यंदा हा पुरस्कार दिला जातोय कविवर्य चित्रसेन शबाब यांना. चित्रसेन शबाब किंवा य बासुतार याला यंदाचा प्रतिष्ठेचा, मानाचा, गौरवाचा असा कवी कालिदास पुरस्कार देण्यात येत आहे. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, टॉयलेट फर्स्ट, टेम्पल लेटर आमच्या प्रधानमंत्र्यांच्यो ह्यो घोषणा. साश्टी नावेलच्या सरकारी शाळेत मात ह्यो घोषणा झिरपूंक नात. भुरगीं उक्त्यार मुट्टात, तेंची चूक ना. शाळेक टॉयलेटच ना जाल्यार चल्यांक वण्टींचो आदार, चलयांक जिळींचो. हेच ते नंबर 1 गोय. चला पळोवया रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसा ते नावेली गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे आसा हांगा आसात आनी हांगा आज सांगपाचें म्हळ्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक ही लजेची गजाल. आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट कशी रावता म्हूण कळना आमकां. लजय दिसना काय म्हणटा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक. आज ह्या प्रायमरी स्कूल जे आसा हेका आज टॉयलेट ना. भुरगीं जे आसा हांगचे हे भायर टॉयलेट करतात. हांगा चेडूं आसात, हेंकां भायर वयची पडटा. आनीक आमी म्हणटात की बेटी बचाव बेटी पढाव. ही बेटी बचाव आनी बेटी पढाव आसा, ही बेटी बिकाव आसा. हांगा हे मातशें कित्याक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक धरना काय म्हणटा. हांगा ही टिचरी आसात, ह्या टिचरांकय टॉयलेट ना. हांगा एक बेसीन ना. भुरग्यांक हातपाय धुता जाल्यार भायर नळ आसा. आज खंय तरी हांगचो जो सोशल वर्कर आसा एका लोकांनी सांगलें ह्या भुरग्यांची पेरंट्सांनी की आमकां टॉयलेटी वचपाक मेळना, टॉयलेट ना, भायर करूंक पडटा. आनी प्रत्यक्ष आज आमी जेन्ना आयले तेन्ना भुरगे भायर टॉयलेट करताले. आमी म्हणटा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा तुमच्या स्टाफाक जे तुजी डिपार्टमेंट आसा तांकां मातशें तकल्यांक घाल, तांकां मातशें एक हें दी, एक्सरसायज दी की तुमी हें पळोवया म्हणून. हांगा भायर टॉयलेट करप म्हणल्यार कितें जाता तें तुमी पळयात. हांगा भायर भुरग्यांले आनी टिचरीले कितें हाल जाता ते पळयात आनी मागीर तुमी हें करात म्हणून हांगच्या लोकांनी म्हागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन सीएमांनी तूं लक्ष घालचें आनी हांगा ह्या इस्कॉलाक प्रायमरी स्कूल जी आसा तांकां टॉयलेट बांदून दिवचें. थोडे एक 5 पेरंट्स येयल्ले म्हजे कडेन काल येयल्ली ती आमकां अशें हांगा प्रॉब्लेम आमगे भुरग्यांक भुरगीं दोग जाण चड शिंकताय म्हणून आनी तांकां मुतपाक टॉयलेट ना कांय ना वॉश बेसीन ना कांय ना. सो आतां आमी इंडियेचे प्रायम मिनिस्टरान सांगिलां एक कोडेन एक घरांनी टॉयलेट करचें. जाल्यार हिंगा टॉयलेट कितें आना. हे प्रायमरी स्कूल प्रायमरी स्कूल आमगे पुर्तुगेज टायमा तेजो आमगे दाखलो आमगे बावदुकेन शिकिला. आपूण बॉम्बे शिकले हो हिंग आमगे बावदुकेन शिकला येतालो. त्या तेंपा इस्कॉल आज पर्यंत टॉयलेट ना. आतां गार्डन आहा आमगेले मडगांव गार्डनार एक एसी टॉयलेट बांदिला. कोणा लागून ठीक जर तुमचे एसी टॉयलेट बांदलो जाल्यार हिंग एक दाखलो टॉयलेट बांदपा तांकां आमगे भुरग्यांक. आतां ते प्रॉब्लेम ते टिचरींग हांव म्हाका ही वयता कितें कोताय ती टिचरीकय ना. टिचर कोणा ना वॉश बेसीन ना थिंगा ते भुरग्यां बाबा तुवें आतां चोयला आसतलें हांव पिन येयलें जाल्यार चोवपा हय भुरगीं भायल्या मुकताय आनी मुतो वॉस येता केसो तुमकां घाणी जालो आहा ते एमर्जन्सी कितें जालें ते भुरगीं थिंग वयताय. सो आतां हांव टिचरी तांकां विचारता तुमचो प्रॉब्लेम कितें टॉयलेट कितें ना काय म्हणटा तुमकां. सो हांव मागोता आमगे सीएमा कडेन एज्युकेशन मिनिस्टर येयलो तेणें जात तितून बेगीन हेजें हें करचें
जात तितून बेगीन तेमी टॉयलेट बांदून दिते भुरग्यांक आतां भुरग्यांक शिकोया भुरग्यांक हें करुया म्हणटा जाल्यार टॉयलेट जाल्यार कितको जातलें आनी फाल्यां जर भुरगीं फाल्यां मूत वता तेमी जेवण बिवण कितें येयलें घात मारल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल तेका कोण रिस्पॉन्सिबल सो हांव मागोता सीएमाक रिक्वेस्ट कोता इमिजिएटली तें हिंगा तेणें हालीं येवन टॉयलेट पळय एड्युकेशन डायरेक्टरान येवन चोयचें तुमी हें कोताय तें कोताय जेवण तें सगलें व्हेरी गूड बट फर्स्ट म्हणटा सच्चेलें भुरग्यांक लागून आतां ते चेड ही मुद्दा चेड बाबा ही दाखोवची ती पूण तेका हें आहा न्हू रिस्क आहा न्हू आतां गोंय सेफ कांय ना सो हांव मागोता सीएमाक इमिजिएटली तुवें हें येवन चोयचें आनी तेका एश्योरन्स दिचें बाबा धाकलो पूण टॉयलेट बांद भायल्यान जागा आहा थिंगा कितें तें फाब्रिका कोणालें भाट जावं कितें जावं पूण हें इगोजी हें भाट हें जें आहा हें तें पयलींचें म्हणजे हांगा टॉयलेट तांकां सोय करून दिवची टॉयलेट दिवचें इमिजिएटली दिवचें गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. पाळोळेच्या दुमेंतिनो गोंयशाचे भाटये कुशीचे शेडीक अचकीत उजो लागलो. हे शेडीत लाकडाचे सामान आनी पावसाच्या वेळार उदक तापोवपाक दवरिल्लो जळो आसलो. बरें म्हूण बरें, हो उजो लागींच आशिल्ल्या घरांक लागलो ना. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी तो आटापात हाडलो. पळयात पुराय बातमी. आयज 14 तारखेर सुमार 4:45 वरांचेर पाळोळे हांगासर आशिल्ल्या दुमेतिनो गोईस हांगासर ह्या बायलेच्या घरा कडेन आशिल्ल्या भाटयेक उजो लागलो आनी ह्या भाटये भितर खुबशे लाकडाचे सामान आनी त्याच बरोबर जो पावसाच्या वेळार उदक तापोवप आनी जळावचें सामान आशिल्लें आनी सुदैवान अशें की घराक तेंकून आसून सुद्दां हो उजो घराक लागलो ना आनी रोखडेच फायर ब्रिगेडी सांगले उपरांत फायर ब्रिगेड आयले उपरांत हो उजो आतां पूर्णपणे कंट्रोलान आयिल्लो आसा आनी आतां पूर्णपणे सेफ जाल्लो आसा आनी हो उजो मागीर जरी वाऱ्यान जरी वचपाचो सुद्दां आतां फायर ब्रिगेडीन पूर्णपणे कंप्लीट हांगासर पालयल्ल्यान आतां तिचें घर जें आसा पूर्णपणे सेफ आसा. आमकां 16:50 कॉल येयले कॉल पणजेच्यान येयले आमच्या 101 हांच्यानी कॉल केले पणजेसून येयले सो विथीन नो टायम आमी गाडी टर्न आवट केली आमी हाफ मिनटा भितर गाडी टर्न आवट कशी गाडी टर्न आवट केली हिंगा येयले जाल्यार उजो भरपूर आसलो आनी वयली टाकी फुटलेली आनी टाकयेच्यान हें जालें म्हणून उजो मातसो कंट्रोलान येयलो. दुसऱ्या घराक हो उजो स्प्रेड जावन पावंक ना आनी विथीन नो टायम आमी तो उजो कंट्रोल केलो. गाडी भितर येवपाक तुमकां त्रास बी जाले? गाडी भितर येयना गाडी येवपाक वाड ना आनी माड आसा गाडी येवपाक शकना व्हडली गाडी आनी धाकटी गाडी हाडून यूजलस तितली कॅपेसिटी नाची आमकां हीच गाडी हाडची पडटा. कितले गाडी सुमार उजो पालोवपाक लागले तुमकां उदक आतां? एक गाडी का दोन गाडी? ना एकूच गाडी सद्या चालू आसा. कितले लॉस कितें? ना लॉस पार्टी विचारून आमी करता आमी आमकां खबर नासता भितर कितें आसा मॅटेरियल कितें सो पार्टी सांगता त्या पर्यंत आमी इस्टिमेट दिता. वॉर्ड नंबर 10 आनीक ते मालकीण आसता तेंगे ते आसलो ते न्हिदलो आसले आनी ते छोट जागो आसलो थिंगा जो पोंच येयलो म्हणटा ते कितें जालें कांय कळोंकूच ना ही तेंची पार्टी ती एक्चुली पयलींची. सो आतां कितें जालें ते भितर आसलो कडेन त्या स्पॅडर कोणाक तेंकां खबर ना. तशेंच आतां कितें जालें फायर ब्रिगेड आमकां कॉल केलो काय ना फायर ब्रिगेड येयली रोखडी पूण भितर घेवपाक त्रास जावपाक लागले गेट लावन भितर घेवपाक ना. हेजेर हांव आतां भाटकाराक मातशें रिक्वेस्ट करूं खंय पळय गाडी भितर घेवपाक मेळना तर जागोय मातशें वाडोवपाक जाय मग कितें जाल्यार खूब त्रास जाता. आतां आमगे धांवड येयले तसो तो चावडेर आमगे भुरगो आसलेलो तेंकां उंच येनाका तो धांवड येवन तेणें भरपूर हेल्प केलो ते फटाफट आमी पावलो रोखडी फायर ब्रिगेड येवन आयज बरो व्हडलो म्हणून कितें आयज हेजेसून ते दुसऱ्या घराच्या दुसऱ्या सायडीन उदक आसलें तेजेर वचपाचो पूण बेगीन बेगीन हे फायर ब्रिगेड येयले आमी थोडे भालद्यान येयले उदक मारून आनी मेन कितें बरें जालें तें तेजे वयर टांकी पडली आसली तेजी स्टँडाची ती टांकी सकयल पडली तेजेर कमी जालो तेजे उदक भरलें आसलें टांकी तेजेर ते मातशें कमी जालें जावन मातशें बऱ्याक पडलें. भाटी कसली आहली? भाटी म्हळ्यार कसली? सर काडटा पावर सकल लोक सर काडटी न्हू सो तेंगे ती पयलीं भाटी ती आतां ती भाटी बंद जाल्यात माडाक कांय पडना माडाचें काम वचना माडा उजो कसो लागलो कितें काय खबर कांय खबर ना. कितें कितें आसलें तितून भितर आतां? लाकडी सारले बॉन्डे सारले आनी पयलीं तेंगे ती भाटी सर काडपाक ते भाण आहलो भितर. लॉस व्हडली ना? लॉस म्हणजे कितें जालें बेश्टी घोसचें आनी ते पन्नी न्हू तें सो जालें तेंकां लॉस जाला. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन पॉश घोशणा केल्या. तो खंय वास्को पॉश बस स्टँड बांदतलो. विमानतळा वरवीं चकाचक पॉश आनी गडगंज अशी प्रशासकीय इमारतय उबारतलो. सध्या गोंयचे हेर बस स्टँड आनी सरकारी इमारती पळयत जाल्यार ओकारे येतात. माविनान हाचे आदीं हीच रिकॉर्ड झरयल्ली. देखून आतां माविनान दिल्लें आश्वासन केन्ना पुरायेर व्हरता तेजीच वाट पळोवपाची.
वास्को आमी पळयता की जायते इश्यूज आहा लायक हांगा जो बस स्टँड आहा तो जावपाक जाय, एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जावपाक जाय, भुरग्यां खातीर ग्रावंड जावपाक जाय. पूण एक बरीच गजाल आमकां आयकूंक येयल्ली आसा की जे हांगाले आमदार आहा तशेंच जे आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा हेंच्यांनी एक अनाउन्समेंट केल्लें आसा की फाटल्यान जो दिसता तो ग्रावंड हो जो आहा हो KTCच्या प्रॉपर्टीन आसा आनी KTCन आनी जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हेंच्यांनी अनाउन्स केल्लें की हो ग्रावंड तसोच उरतलो, भुरग्यां खातीर एक बऱ्यापैकी करून मेळटलो. तशेंच जी फाटल्यान जी KTC आहा, KTC बस स्टँड एक मल्टीपर्पज आनी बरो मॉडर्न बस स्टँड जावपाचो आहा, जे जाग्यार एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग येतली, जे मामलेदार कलेक्टर ऑफिसीस जे जळीमळी पडलेले आहात जे ऑपरेट जातात तांकां एका बिल्डिंगे खातीर हाडटले. तशेंच थिंगा एक हॉल जातले आनी हो जो ग्रावंड आहा ह्यो युथ्सा खातीर जो आहा हो ओपन जातलो, बरो तरेन मेंटेन जातलो, जेणे करून जे KTC बस स्टँड जे म्हणटात की लॉसान वयता पूण हांगा खंय तरी एक भुरग्यां खातीर एक मल्टीपर्पज हॉल हे गोंयांतलो फर्स्ट असो प्रोजेक्ट आसतलो असो दिसून येता. आनी अशें मिनिस्टरानूय सांगल्या की ग्रावंड ट्रान्सपोर्टचे बशी डेपो मागीर त्या भायर हॉल आनी जे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हे सगळे एकी कडेन येतले अशें तेंचें म्हणणें आनी हेचें काम बेगीनच्या बेगीन चालू जातलें अशें म्हणणें आहा. गोंयच्या बस स्टँडाची अवतिकाय आमी पळयल्या. ते फाटभुंयेर येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन घोशणा केल्या. वास्कोचो बस स्टँड पॉश बस स्टँड जातलो म्हण. दुसरो विमानतळच. वास्को प्रशासकीय इमारत येतली, तीवूय खंय पॉश. आयकुया माविन बरोबरच दाजी साळकराचोय वास्को विकासाचो हावेस. See, we are in the process of building brand new bus stands which will be like bus ports. This is a commitment which has been given by none other than Shri Nitin Gadkari ji. He said all your bus stands will be so developed, they will look like bus ports. Now bus ports are nothing but posh, with posh lounges and very posh sitting arrangement where it looks like an airport. That's the standard he wants to carry forward the bus stands. He said, Goa, I will make it unique. Now after he gave that assurance, my endeavor is Panjim, Margao, Mapsa and Vasco, of most important, should see it happening in the shortest possible time. That plan also had plans for an administrative building for Murmugao Taluka, which is very much required. It is going to be a posh administrative building. आता सध्या म्युन्सिपाल्टी तांचे तांकां स्पेस जाय, तांकां रेवेन्यू कितें तरी जाय ते प्रयत्न करतात आनी म्हाका दिसता खंय तरी सोल्युशन येतलें. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव नवी बिल्डींग बस स्टँडार आमी बांदपाक हातान घेतात, तातूंत भितर सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसिसांक जे कंजेस्टेड आसा जाल्यार तांकां जागो जाय ती आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. आनी म्हाका डेफिनेटली खबर आसा की हाज्या फाटल्यान मॉमीन सरूय लागला आनी ताज्या खातीर जितली ऑफिसीस आमी थंय एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेन घालपाक शकता आनी बरें स्पेशियस बरें हातूंत वातावरणान ते आमी प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 18 जून गोंयचो क्रांती दीस. गोंयकारांचो एकचार, उदरगत आनी शांतीकायेचो संदेश घेवन 18 जूनाक युवा काँग्रेस भारत जोडो यात्रा काडटली. सांजे सुमार 3 वरांचेर दोनापावला ही पदयात्रा सुरू जातली. लोकांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचे, गोवा प्रदेश युवा काँग्रेस समितीन उलो मारला. भारत जोडो यात्रा जी राहुल गांधी स्टार्ट केली त्या यात्रेक काँग्रेसचे कार्यकर्ते लोक म्हाका दिसता सगळे जे लोक जे देशप्रेमी असले त्यांच्यानी हातभार लायलो आणि ह्या गव्हर्मेंटाच्या विरोधात न्हू तर ही जी सिस्टम आसा डेमोक्रेसी आहा त्याच्या विरुद्ध जे काम तेंच्यांनी ह्या 9 वर्सां केला ते दाखवून दिले, त्यांची समस्या ऐकून घेतली. कारण हे सरकार जे सूटबूटचे सरकार, ह्या सरकारान गरिबांचे न्हू खंयच्याच लोकांचे आपली समस्या आपले विषय ऐकून घेवना. पण राहुल गांधीन आपल्या ज्या यात्रेन लोकां पर्यंत पावले, लोकां पर्यंत जे विचार मांडले आणि त्याचोच पार्ट म्हणून एक आमी 18 जुनाक हो युथ काँग्रेसाच्या थ्रू करपाक आसा. त्याच्या वांगडा सगळ्या हांकां मागता की ह्या हितून पार्टिसिपेट जावचे, कारण हो क्रांती दिन आहा आणि क्रांती दिनाच्या माध्यमांतून एक सांगूंक सोदता. कारण आयज आमी पळयता की गोंयांत जे लोकांनी खरें गोंयकारपण दवरला तांकां आयज व्हॅल्यू ना
गोंयची अस्मिताय खंय तरी दुरावली वयता आनी त्या खातीर ही यात्रा आसा. और जो भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई है, राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्याएं सुनी हैं, वो भी अपनी समस्याओं के साथ आए और हम लोग बैठेंगे, उस चीज पे चर्चा होगी, उन लोगों को सुना जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा. यही हमारा विजन है इस यात्रा को लेकर. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. बिरेस्तारा गोंयांत चक्रीवादळ पावपाची शक्यता आशिल्ल्यान दर्यादेगेवेल्या वाठारांत हाय अलर्टाचेर आसात. गोंयांत IMDन दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी आनी हेर मनरिजवणेची कामां पुरायपणान बंद करपाचो सल्लो दिला. दर्या खूप खर जाला. चक्रीवादळाक लागून दर्या खवदिल्लो दिसता, पूण हवामानाचेर ताचो व्हडलोसो परिणाम जावपाची शक्यताय ना अशें IMDन सांगला. IMDच्या म्हणण्याप्रमाण बिरेस्तारा पावसात व्हडलोसो बदल जावचो ना, हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना, पूण त्या दिसा गडगड घालत पावस येऊ येता. तापमानातय व्हडलोसो बदल शक्य ना. तापमान 35 आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता. हलको पावस, गडगड्याचो अदमास 18 मेरेन. बिपरजॉय चक्रीवादळाक लागून गोंयांत व्हड पावस पडपाची शक्यताय ना. ह्या सप्तका खातीर खाशेली शिटकावणी ना. नुस्तेमारी, दर्यादेगेवेले मनरिजवणेचे उपक्रम पुरायेन बंद दवरपाचो उलो. फुडले सुचोवणे मेरेन कार्यावळीचेर बंदी. बिरेस्तारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 35 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.